माननीय सभापती, स्पीकर सर, आम्ही एक तुकडे जेन्ना फ्रायडेच्या दिसाक सांगलेले आणि प्रोटेस्ट केलो की आमकां ही बिलां जी आमी घातलेली आहाय आणि तुवें बीएसीन तुवें आमकां उतर दिलेलें, दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्रीनी दिलेलें की ही बिलां हाडटलो म्हणून. आज ही बिलां येतली काय कितें? कित्याक दीज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अबाउट हार्मफुल सेक्शन्स दॅट आर बेसिकली टुडे पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग बिला फ्रायडे हो डे त्यांचो फ्रायडेच्या डे मुख्यमंत्री बाबा जो आन्सर नो फ्रायडे येतलो नो बिकॉज सर हे इम्पॉर्टंट हो एक खूप इम्पॉर्टंट इशू एक फ्रायडे उडयलो and you are saying you are going to bring it. Are you going to bring it? Are you going to table? Speaker sir, ही बिला तू हाडटलो काय कितें? स्पीकर सर तुम्ही सांगला स्क्रुटनी केला म्हणून बिला. इट इज वेट टिल द स्क्रुटनी. Every time speaker sir हेजेर आमी एक चल यार चल यार आम्ही सदस्य सगळे बसा. 4-6 महिने एक वर्ष लागता. प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही. प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही. ते फक्त बिल करता. बिल कशें हाडप तेका खबर ना. आणि सिनियर मेंबर विजय सदस्य तेका गायड करपाक जाय. बाकीचे फक्त फर्स्ट टाइम मेंबर पण तेका खबर ना. पण आमचो सिनियर मेंबर आसा तेका खबर आसपाक जाय. एक बिल हाडपाक खंय वयता ते बिल स्पीकर सर. हांव नको कितें करता ते स्पीकर सर. स्पीकर सर प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वर्किंग डे जो आपण न्ही तो वेस्ट करप योग्य न्ही म्हाका दिसता. हेतुल्या सगळ्या जाणांक हे खबर आनी खबर आसतना सुद्दां हो बोवाळ घालता. स्पीकर सर ती बिला त्यांची नाही. ती बिला ऑलरेडी आसा. सभागृहाचे कामकाज एक पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर बिल ऑलरेडी चालू आसा. हॅडजन 12:30 कितल्या 12:30 12:30 काय एक